आजच्या रेसिपीन आम्ही करूया. तर आयज आम्ही करूया शिणाणे. एकदम सोपी आणि इझी स्टाईल, एकदम ब्रँड न्यू स्टाईल रेसिपी असा. शिणाणे 3 ते 4 फावटी बरे धुवन घेवप. आणि जे पिड्ड्यार जाल्ले आतां काढून भायर मारपाचे हांगासर. आणि जे बरे बरे आतां काढून घेतला हांवें. 2 शॅलॉट घेतला हांवें. जर शॅलॉट ना जाल्यार तुमी बॉम्बे ऑनियन घेतल्या जाता. कसले कांदो घेतल्या जाता तुमी. एक कोथमीर आणि थोडे सांग्यो जाय पडटल्यो. आणि हे भाशेन एका मोडून आमी डायरेक्ट घाल्या कातरपाचें गरज ना. डायरेक्ट अशें रफ मोडून कुटून घेवपाचें आमकां. लसूण घेतलें 2 आणि एक आले तुकडे, 4 सांग्यो आणि एका आतां आमी बरें धाडून घेवया. प्युरे केल्यार तुमकां ते फ्लेवर मेळपाना म्हणून हे भाशेन तुमी धाडून घेवप. एक टमाटर लागतलो. हे शिणाणे बरे विचून काडलेले आहा. एकदम ताज्जे आणि फ्रेश शिणाणे. आता हंडी आमचे गरम जाल्ले आसा तोप. हेतून घालता तेल आणि आता घालता एक कांदो आणि एका मातशें भाजून घेता कांद्याक. कांदे भाजून जाल्ले आसा. आता घालता ते पेस्ट, जे ग्रीन आमी पेस्ट केला ते. आणि घालपाचे सोमते शिणाणे भितर. आणि एक चॉप टोमॅटो घातला हेतून. टोमॅटो बरो पिकलेलो आसल्यार बेस्ट. आणि 4 मिनटां एका हे भाशेन हांडी हालोवपाचें. धाकण काडप ना. सारकें स्टिमान शिजपा जाय सारकें शिणाणे. इल्लो मीठ घालया. परतून धाकण लावन स्टिमान सारके ते वाफान शिजपाचे. 4 मिनटां जाल्ले आसा आणि हे आमचे शिणाणे जाले तयार. एकदम सोपे, चड मसाला ना. एकदम ताजे आणि कटकडीत खावपाक एकदम जबरदस्त रुचीक लागतले. तर होपफुली आजचे व्हिडिओ तुमकां आवडले आसतले. मेळया दुसरे व्हिडिओन आणि कितें तरी घ्या. देव बरें करूं.